बलिदान बाबा भेटूंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटो जेवणात ख्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बाबा भेटूंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटो जेवणात ख्रिस्ताच्या उता तुझे ऐकून काशेता पूर्णेपाच्या कुर्बानी मागता दैविक सर्गी कानाक लालेता तुझे कुशे काल जाता उता तुझे ऐकून काशेता पूर्णेपाच्या कुर्बानी मागता दैविक सर्गी कानाक लालेता तुझे कुशे काल जाता मोगा बलिदान बाबा भेटूंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटो जेवणात ख्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बाबा भेटूंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटो जेवणात ख्रिस्ताच्या देणी तुझी सौम्या मी घेता सदा नीती वाटेत समगाता मोगा ये पोटान सजी येता तुका आम्ही साथ दिता देणी तुझी सौम्या मी घेता सदा नीती वाटेत समगाता मोगा ये पोटान सजी येता तुका आम्ही साथ दिता मोगा बलिदान बाबा भेटूंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटो जेवणात ख्रिस्ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आज आम्ही सर संगाता मेळून मिलार मायच्या तारीखेचे फेस्त आचरण करता धन्य देवाक अर्गा आमी म्हणटा. या फेस्ताक फिरशेंत देवादीन अँटनी जोझफ डिसिल्वा आणि देवादीन आंजन डिसिल्वा कल्याण भुरगे हांची भुरगीं तांच्या इराद्या पासत आमी मागणें करतना आयच्या दिसा मुर्दम दिल्ल्या आनी हर एकल्यांच्या इराद्या पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. मोगाच्यानो दिनवाशी मोनान आनी संतोष भरीत काळजान एक भवार्थी फिरगस कोटाम जावन अर्घा दिवंक आनी मिलार मायची ससाय मागोवंक ह्या देव मंदिरांत जमला. मिलार माये मारिफात वतुल्ल्या सग कुरपे देण्या पासून आनी आमकां शाबेतायेन राखून भावार्थ तीर सांबाळूंक आदार दिल्ल्या खातीर धन्य देवाक मिलार माये सवे अर्घा दिता हांव. मिलार माये संगी बरवर्षाची यात्रिका जावन
फुडें समकुया म्हणलो संदेश आज आमी नियाळटा. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हणल्यार उतरां मरिफात मोरी तिकाच देवाक भेटयता आनी हेरांकी देवाचे कुशे प्रकार जियोंक मोरी उलो दिता. मेल्यार माये मारिफात आमच्या फिरगस कुटुंबाक लाभलेल्या आशिर्वादांक वंदिताना तिची ससाय आम्हा हर एकल्याचेर, आमच्या फिरगस कुटुंबांचेर, आमच्या संस्थांचेर, आमच्या शेटाबाटाचेर मागया. फिरगस याजकांक, धर्मिकांक आनी फिरगसगारांक आनी अपवित्र तळार येवच्या मेल्यार मायेच्या भक्तिकांक तिची ससाय लाबो. देवाचे उतर आयकून त्या प्रमाणे जियोंक प्रेरण जावं. सगळ्या काळजान देवाचो आनी पेलाचो मोग करूंक मोरयेची ससाय लाबो. तर आमी सब सोम्याक साक जावन जियोंक आमकां देव ताच्या कृपे बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या पवित्र मेसा मेळ्ळी मागया. मोगाच्यानो मिलार माये मुखांत्र देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सर्व आमची मागणी ते सावा तिच्या मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. आयच्या देवस्थितीचो संदेश आमी येदोळस आयकलो. मिलार माये संगी बरवशाची यात्रिकां जावया. आमच्या दिसभरत्या जिवितांत जायते कश्ट समस्ये पिडा हें सगळें येता. हें सगळें आमी मोरये माये थंय आमी समर्पिया. बरवशान आमी फुडें सरया आनी आमी आमच्या दिसभरत्या जिवितांत मोरये परी बरवशाची यात्रिकां आमी जावया. हाका जाय असो कृपा आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी जण घेवया. हें पवित्र मिसाचें बलिदान फावो त्या बरी भेटोवच्या खातीर सर्व आमच्या पातकांचो आमी उडास काडून दूख धरया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरें संस्कार मारीत सगळ्या दुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, भोवभाग्यवंत अंकवार मरयेची शेकाय आमकां फाव केलाय देखून आमी संतोषतांव. ह्या मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरगार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवन जातली आणि तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतलीं. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयल्ल्या एका न्हवऱ्या बरी आनी भांगारान श्रंगारयल्ले एके होकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यांक म्हाका गुठलायली. जशी भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखणणी वयर सराशी करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे गोड उपकार. पावलन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्री येथावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धमदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी
तो आब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता, तर तूं ह्या फुडाक गुलाम न्हय, बगर पूत. आनी पूत देखून देवाचे खुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. संतोषान उतर्या, उल्हासान भोग मारया, आनंदान गाऊया, हालेलुया. संतोषान उतर्या, उल्हासान भोग मारया, आनंदान गाऊया, हालेलुया. ईसो आयसो सोम्यान गेलो, संतोषानी उल्हास पावया. उपकारांताच्या अर्गान दिव्या, नाव ताचे हसिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. संतोषान उतर्या, उल्हासान भोग मारया, आनंदान गाऊया, हालेलुया. संतोषान उतर्या, उल्हासान भोग मारया, आनंदान गाऊया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावीत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत्य आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागेवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हणून लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ते दुआ मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं.
तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, 1784 ह्या इस्वेंत ह्याच मिलार मायेच्या इगर्जेंत घडले एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. 1784 त्या इस्वेंत टिप्पू सुलतानान कॅनरांतल्या सर्व इगर्जांक दाड घाली आनी क्रिस्तवांक बंदिवान करून श्रीरंगपटणाक व्हरूंक ताणें आज्ञा दिली. टिप्पूचे सोजर हांगासर पावुल्ले. तांणी तवळची ती इगर्ज मोडली, पूण मिलार मायेची इमाज हांगासर आसली ती उबाराच्या जाग्यार आल्तारीर आसल्या वरवीं ती तांणी नाश करूंक सकला घालूंक प्रयत्न केले. पूण कितें केल्यार ती इमाज तांच्यान हालोवंक जाली ना. कितें सकट प्रयत्न केले तरी विफल जाले. त्याच वेळार खंय तावन म्हणून गुत्तना एक मोवांचे मूस उठोवन तांचेर तांणी दाड घाली, तांकां धांवून व्हरून गेले. तोवळ हे सोजर तांचो जीव राखच्या खातीर हांगासर आसच्या न्हंयक धांवले आनी उदकांत बुडोवन रावले. हे घडीत जाल्या उपरांत हांगासर मिलार मायेचें भक्तीपण क्रिस्तांव तशेंच आक्रिस्तांवां मदें सडलें. मिलार मायेचेर पातयेल्यार केदींच कोणूच निराश जायना म्हणल्यार बरवशांत क्रिस्तांव तशेंच आक्रिस्तांव ह्या परिसरांत जियोंक लागले. आनी आज आमी मिलार सैबिणेचें फेस्त आचरण करच्या ह्या बागी संदर्भार होच संदेश आमच्या जिणयेंत आमी नियाळ करया. मिलार माये संगे आमी बरवशाची यात्रिकां जावया. मिलार मायेक पातयेवया आनी तिच्या तावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जाय आसचें बळ आमी जण घेवया. आतां बरवसो म्हळ्यार कितें? बरवसो म्हळ्यार जिविताच्या कोडू गडिता मदें सुकोवन घेवचे तसलो एक भावनात्मक विशय न्हय. बगार देवा संगी रावून देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हाका केदींच सांडून घालिना म्हणलो तसलो एक बरवसो म्हणल्यार तसली एक संगत म्हाका सदांच बरें जाता म्हणली एक फोटो आशावाद न्हय. बगार देव म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हाका सांडून घालिना, तो म्हाका सदांच राखता म्हणली एक नीज भावार्थाची आशावाद जावन आसा. वाऱ्याच्या मोदेगात आसची अस्कत मेणाची वात न्हय. बदलाक भावार्थाच्या काळजांत जळसो उजो जावन आसा बरवसो. आमचें जिवीत काळोखांत बुडतना आमकां मुखार कितें करचें म्हणली वाट दिसनातल्या वेळार आमकां कुमोक करता तो जावन आसा बरवसो. देवाचेर असो आगणीत बरवसो. हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 19व्या वळीर आमी आयकता बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगोर वा अँकर म्हणटा. असलो बरवसो आमच्या भितर तावन येना. बगार तो देवा तावन येता. त्या बरवशांत कशें जियोवचें, त्या बरवशांत कशें आमी मुखार वेचें म्हणल्यार मोरी आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमकां शिकयता.
मोरयेच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया. मोरी कशें बरवशाची यात्रीक जाली तें पळोवया. मोरी नजरेताच्या त्या एका ल्हानशा हाडलेंत जियोवन आसली. त्या वेळार गब्रियल बडवो तिका दिश्टीक पडटा आनी बरी खबर हाडून येता. देवाच्या पुताची आवय जावंक तिची कबलत विसारता. केन्ना देवाच्या पुताची आवय जावंक ती कबलत मोरी दिता गे ताचे उपरांत सगळें तिचें जिवीत बरवशाचें यात्रेक पयण जावन आशिल्लें. तिचें जिवीत नजरेतावन बेतलेमांतावन इजिप्ताक आनी इजिप्तांतावन परत नजरेताक जेरुजालेमाक आनी शेवटी सर्गीच्या राजाक बरवशाचें पयण जावन आशिल्लें. तिच्या भावार्थाची गुंडाई, मोगाची दयाळाई आनी बरवशाची मेटां आमकां आमचें जिवीत भावार्थ बरवशान नेटोवंक एक वर्तें आदर्श जावन आसा. मोरयेच्या जिवितांत आमी मुखार पळोवया. मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक दावी गेली. वाट तितल्या सुलाबायेची न्हय. वाटेर न्हंयो आशिल्ल्यो, गुडे आशिल्ले, दोंगर आशिल्ले, हे सगळें उतरून ती गेली. कित्याक ती बोडव्याच्या उतराचेर पातयेली. तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या म्हणल्या उतराचेर ती बरवसता. थंयसर वेता, एलिझाबेथेक भेटता आनी नामान पाठयता आनी तिची सेवा ती करता. देव संवसारांतलो खंयच्योय संगती बदलूंक शकता. असाध्य म्हणलें कितेंच देवाक ना. सगळें देव साध्य करता म्हूण ती तिच्या दिसपट्ट्या जिवितांत बरवसता. तिच्या शगुणी जिविता वरवीं ती देवाक मानवता. काना शारांत जेजू अजाप करूंक शकता म्हूण व्हडा भावार्थांत ती पातयेता आनी आखरेक कुर्साच्या मोळी ती जेजू पुनर्जीवन जाता म्हणल्या बरवशान ती राखून रावता. खंडीत जावन जेजू पुनर्जीवन जाता म्हणलो वर्तो बरवसो तिका तिच्या जिवितांत आसुल्लो. कितें तिचें थंय घडलें पळया तेंच आमच्याय जिवितांत घडोवंक साध्य आसा. तिणें देवाच्या कृपेक दिल्लो तो सहकार जर आमी देवाच्या कृपेक आमच्या जिवितांत आमी दिता तर, देवाच्या वाटेन आमी चलता तर आमचें जिवीत सुफळ जाता. देखून मोरी आमकां हर एकल्यांक आमकां ह्या संवसारी जियोवच्या यात्रिकांक आदर्श जावन आसा, प्रेरण जावन आसा. देखून मोरी येतावन आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आमी बुजावण जोड घेवचें. ह्या संवसारी आमी हर एकली यात्रेक पळयणार आसां. आमी मोरयेक आमच्या सांगाताक घेवन आमी सोमकाजे तोवळ ती आमकां यात्रिकांक बुजावण दिता. मोरी तिच्या यात्रेक पळयना वेळार तिणें देवा बापाक, देवा पुताक आनी देवा पवित्रात्म्याक सांगाताक घेवन तांच्या बराबर ती सोमकाली. देवपूत तिच्या कुशवेंत आनी उपरांत तिचे संगी आसुल्लो जाल्ल्यान तो तिच्या पयणाचो सांगाती आनी आदार जालो. तिचे पयण संतोषाचें सुकाळ ह्या दादोसकायेचें जावन आसलें. तिच्या जिवितांत सबार तिचे कश्ट आशिल्ले. बडव्यान इजबी हाडून येतना ती भियेली हें कितें म्हणून. झुजेन तिका गुप्ती सुटचें म्हणून चिंतलें. जेजू जल्मतना सत्रांत तांकां जागो सयत मेळोंक ना. इजिप्ताक पालायन तिणें करीचें पडलें. सिमेवचो प्रावाद दूख एक दारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितालें. भुरगो जेजू देवळांत सुकोवन गेलो. जेजूच्या कुटुंबाच्यांनीच जेजू विशयांत खोबरो केल्यो. नाकानांतलें जेजू विशयांत तांणी सांगलें. कुर्सामळी आपल्या पुताचें मरण. हें सगळें पळोवन एका आवयक कितें भोगलें कोणना.
तरी मोरी बोरवशान तिच्या जिवितांत ती जियेली. तिच्या जिवितांत आयिल्ले सक्कड कश्ट तिणें देवाक भेटयले आनी देवाचेर तिणें बोरवसो दवरलो. कित्याक तिच्या सांगाता देवाचो पूत जेजू आसुल्लो आनी जेजू थंय ती बोरवसता. जिवितांत आयिल्ली सक्कड पंत आव्हानां ती धैर्यान स्विकार करता. आज तीच आमकांय आमच्या जिवितांत येवची सर्व पंत आव्हानां, सर समस्ये, आर्थीक संकश्ट, पिडा, कश्ट हे सगळें धैर्यान फूड करूंक मोरी आमकां आमच्या जिवितांत प्रेरण जावन आसा. देखून मोरये परी आमच्याय जिवितांत आमी धैर्यान फुडें सरया. आमच्याय जिवितांत मोरये परी आमी बोरवशाची यात्रिका आमी जावया. 2007 इस्वेंत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान एक दस्तावेज दिल्लें. बोरवशा वरवीं आमी बाचाव जाल्या म्हणलें. तातूंत पापा बेनेडिक्ट 16वो म्हणटा, मोरी बोरवशाचे नेकेत्र कश्ट अनवरांत आमी तिका उलो मारूंक जाय. केदाळा आमी मोरयेक उलो मारता तोवळ खंडीत जावन मोरी आमच्या कुमकेक येता. ती केदींच आमकां सांडून घालिना, आमच्या पयणार आमकां एकसुरी सोडिना. बगार ती आमच्या संगी ह्या संवसारी चलता. देखून तिका आमी उलो मारया, तिचो आमी मोग करया, चड आनी चड तिका आमी लागीं जावया. आज मिलार सायबिणेक आमी मान करतना मिलार माये संगी बोरवशाची यात्रिकां जावया म्हणलो संदेश आमी नियाळतना आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती पाळूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान आमचे कश्ट मोरयेक आमी समर्पिया. आमच्या मालगाड्यांनी तांकां तांच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी कितें केलें. तांणी मिलार मायेचो आसरो सोदलो. तिच्या थंय ते धांवन आयले आनी तिच्या बळान तांच्या जिवितांत अजापां जालीं. जायतें बरेंपण जालें आनी ती अजापां आजुनी तिचे वयर पातयेवन हांगासर धांवन आयिल्ल्यांक जातात. ती जावंक पुरो क्रिस्तांवां या अक्रिस्तांवां हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण जाता. आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या संतोशा वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या पिडे वेळार, आमच्या आर्थीक संकश्टा वेळार मोरयेचो आदार आमी मागया. दिसपडटे तेर्स करच्या द्वारे तिका आमी मान करया आनी तिच्या सांगाता आमी दिसपडटे रावया तोवळ ती आमच्या सांगाता रावतली. आनी दुसऱ्यान मोरये पुरी आमी एकामेकाच्या गरजांक पावया. पळया, मोरी एलिझाबेथेची गरज समजून ती दावादावी गेली. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या बोवारी आसच्या कोण गरजेवंत आसात तांच्या गरजांक आमी पावया. एकामेकाक कुमोग करया. ह्या द्वारे ह्या संवसारी पयणार तांच्याय जिवितांत आमी बोरवसो वांटया. आनी तिसऱ्यान देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करया. काना शाराच्या त्या लग्ना उत्सवांत थंयसर वायन उणो पडलेल्या वेळार मोरयेक खंडीत गुत्त आसलें. हांगासर वायन कोणी कर दिता जाल्यार तो जेजूस म्हणून. देखून जेजूचेर ती पातयेली, जेजूचेर तिणें बोरवसो दवरलो आनी त्या वरवीं थंयसर अजाप उगडलें. उदक आसलें जेजून थंयसर वायन केलें आनी आसल्या सक्कड सैऱ्यांचो संतोश ददोशी केलो. त्याच बरी आमी मोरये मुखांत्र जेजू थंय या. जेजू थंय संपूर्ण रितीर आमचो भावार्थ आनी बोरवसो दवरया आनी दिसपडटे ताची खुशी करच्या द्वारे ताच्या मेटांनी सोलोवंक आमी प्रयत्न करया. युकरिस्ताच्या ह्या बलिदानांत जेजू खरोच आमच्या मुखार उंड्या आनी वायना रुपार तो येता. ताच्या थंय आमी मागया. दिसपडटें ह्या संवसारी आमी सोमकोंक ताच्या तावन आदार करपा आनी बोळ आमी जण घेवया. देव आमचो बाप तो आमचो मोग करता. सक्कड आमच्यो गरजो तो जाणा. तरी ह्या भावार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे आमची सगळी मागणी ते सावा आशा अत्रेग ताच्या समोर आतां आमी भेटोवया. मोगळा बापा,
पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सगळ्या क्रिस्ती परजेक मोरये मायेची शेगूण शिकोवंक तिचें भक्तीपण सांबाळूंक आनी ह्या मुखान जेजू थंय आमकां व्हरूंक तांचेर आशिर्वादाचो शिवर वत म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्याने विश्वासीपणान वावरून जात्याती तत्वांनी भरलेलें राष्ट्र बांदूंक हर एका सांद्याक मान आनी गौरव फावो जाताना तांची हक्कां राखून व्हरूंक पाठिंबो लाभाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाक एकवटान सांबाळ. सांगाता मेळोन फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक अशे भावार्थी फिरगस कुटाम रचोवंक आमचे प्रयत्न वाडोवंक फेस्ताक फिरजेंत रावलेल्या मुद्दम दिलेल्या आनी मेतेर जाल्ल्या सर्वांक तूं पाव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. गांवांत तशें परगांवांत वावर करच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं पाव. कामाच्या जाग्यार तृप्ती आनी दादोसकाय फावो जाव. वावरा खातीर तांणी करचो त्याग तुज्या महिमेक आनी तांच्या कुटुंबाच्या बऱ्याक आदार जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या शिक्षण संस्थांचेर ते चलोवच्या आडाळत्यांचेर शिक्षकां विद्यार्थी आनी तांच्या पोशकांचेर तुजी आशिर्वादा लाभो. भुरग्यांचो फुडार रुपीत करची जबाबदारी बऱ्या रितीन जारी करूंक आनी ह्या वावरान क्रियाळ रितीन मेतेर जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगस गवळीक मंडळी आनी नमियरलेले समिती आनी आयोग फिरगजेचे विविध आपोस्तलिक मेळ आनी तांचे मिसांव तूं फळादी कर. ह्या आपोस्तलिक मेळा मार्फत जावच्यो चटवटिको फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्याक आनी एकवटाक कारण जावं. फिरगजेन सेवा दिवच्या याजकांक आनी धार्मिकांक बऱ्या भलायके सवें समृद्धीन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी जमला आमी सोमेस्तांनी मोरये मायेचे प्रेरणान बरवर्साची कुटुंबां बांदूंक हाडून आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावून रावया. सर्व आमची मागणी ते सावा आशा अत्रेग मावून रावन बापाक आतां आमी उबारया. बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर उसारलेली सर्व ही मागणी दयेन तूं मानून घे आनी आमच्या समेस्तांचेर तुजी बेसावां घाल. हे मागणी हांव करतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या मार्फत. आमेन. कुटुंबाच्या स्पिरितान मोगानी मै पसान गाणी घाडून आयल्या बापा मी गोड मोगान कालते बोणी भेटून दिता किरकोळ आमचे जीवन पवित्र कर हे जिणे बाबा तुझ्या मोठा मोगान सगी देण्यानी कर आमचे जीवन पावन. स्वीकार कर तू हे मोगान बाबा किरकोळ
बापा तुका आम्ही वडा मोगान सेवेन आनी त्यागान मोगानी माई पसान भेटयता वास बापा तुका आम्ही वडा मोगान कुटुंबाच्या स्पिरितान मोगानी माई पसान काणी काढून आयल्या बाबा मी गोड मोगान कांदे कोणी भेटून दिता किरकोळ आमचे जीवन होवीत करे जिणे बाबा तुझ्या मोडा मोगान सर्गी देण्यानी कर आमचे जीवन पावन स्वीकार कर तू ये मोगाळ बाबा किरकोळ काणी गोपसिताव तुका सेवेन आनी त्यागान मोगानी माई पसान भेटयता वास बापा तुका आम्ही वडा मोगान सेवेन आनी त्यागान मोगानी माई पसान भेटयता वास बापा तुका आम्ही वडा मोगान स्वीकार कर तू ये मोगाळ बाबा किरकोळ काणी गोपसिताव तुका सेवेन आनी त्यागान मोगानी माई पसान भेटयता वास बापा तुका आम्ही वडा मोगान सेवेन आनी त्यागान मोगानी माई पसान भेटयता वास बापा तुका आम्ही वडा मोगान म्हज्या भावा आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळणे आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ कनवळ्या बापा भाग्यवंत अंकवार मोरये देवाचे मातेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसान दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिच्या दिनवसणेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सरकाळी मनशां थंय कितली आपारिमीत तुजी दयळाय तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाखणटा सर्गार तांच्या वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे थंय जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Bavarto so good, purgatoria. बापा आमचे सडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडणेसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मरयेच्या भगवंत सुसे तिच्या पतीच्या तुझ्या भगवंत धर्मदुतांच्या वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेत गवळ्या आनी मन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सगाती ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारा शिंपडायल्ल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय.
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनांक दादोशी जातले हांव म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचगाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. संसार
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी.
सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत अंकुर मरिये, देवाच्या मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाच्या गटायेन आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी ससनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचेनो देवान आमचेर, आमच्या फिरगजेचेर आनी देशच्या पात्रोन मिलार माये मुखांत्र आम्हा सर्वांचेर वतल्ल्या आशिर्वादां पासत अर्गां दित आसतना सहाय्यक विगार बाब प्रदीप खडोजा सगळे फिरगजे भितर तशें फिरगजे भायर आसच्या आनी परगांवांत आसच्या सर फिरगजगारांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मिलार माय आम्हा सर्वांचेर आपल्या पुता जेजू मरिफात विंचणार आशिर्वादां वतो म्हूण मागता. हे संभ्रमीक मीस भेटोवन अपुरबायाचो संदेश दिल्ल्या मानादीक बाब दोतोर बाब जेन्सिल आळवा, जप्पू सांजूज सेमिनरीचे प्राध्यापक आनी प्रत्येक जावन मिलार माये मुखांत्र आमच्या जिवितांत भरोसो आमी काण घेवचो म्हणलें ताणें बरो सर्मो संदेश दिल्लो आसा. आनी हांगा फाटल्या 7 म्हयन्यांनी तांची अपूर्व सेवा दिल्ली आसा. आनी आज हे संभ्रमीक मीस भेटयल्या तांकां काळजान थावन उपकार बावडटा. हांगासर सहपणी भेटवणी केल्ल्या कल्याणपूर वाराड्याच्या सर्व याजकांचो, सैरे याजकांचो, आमच्या ह्या फिरगजेच्या ह्या याजकांचो आनी पयस जावन हांगासर हजर आसात मानादीक बाप विल्सन वायट्स डिसोजा आनी मानादीक बाप आल्बन डिसोजा सर्व याजकांचो, धार्मीक याजकांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा फिरजेंदेक तशेंच मुर्दमाक मानकन आतां वातयो वांटेल्या आमचे दिएसीसचे विगार जराल भोव मानादेक मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस, आमच्या वारेड्याचे विगार वार तशेंच आमच्या कथेद्रलाचे रेक्टर बाप आतां दितले. हांवें नांव वाचल्या प्रमाणे दयाकन बेगीन मुखार येवचें आनी घेवचें. पिर्जेन जावन देवादीन येजे आनी देवादीन एंजेलिन डिसिल्वाचे कुटुंबाचे प्रतिनिधी श्री गिल्बर्ट डिसिल्वा. मुर्दोम विल्सन लीना फर्नांडीस कल्याणपूर बी वडो, हेलेन सुनील रोड्रिगस उप्पूर ए वडो, एस्मी डिसोजा मिलाग्रिस सी वडो, विनुत डिसोजा उप्पूर ए वडो, नोयल लुविस संतेकट्टे बी वडो, नेल्सन लुविस आनी कुटाम तोंडशे वडो, रोनाल्ड विल्मा लुविस आनी कुटाम मिलाग्रिस सी वडो, लीना फर्नांडीस आनी कुटाम पुत्तूर वडो, फ्लेविया इग्नेशियस मिनेजस मिलाग्रिस ए वडो, जूली बी फर्नांडीस मिलाग्रिस बी वडो, लिली डिसिल्वा आनी कुटाम उप्पूर बी वडो, पीटर लवीना मेंडोन्स आनी कुटाम उप्पूर बी वडो, शरोन डिसोजा आनी कुटाम तोंडशे वडो, डॉमिनिक डिसोजा मिलाग्रिस बी वडो, रिचर्ड फ्रुटाडो आनी कुटाम कक्कुंचे वडो, अल्फोन्सस पिरेरा आनी कुटाम संतेकट्टे बी वडो, ईथन मथायस मुंबई, गिल्बर्ट कॉर्नेलियो आनी कुटाम कक्कुंचे वडो, सुनीता साइमन फर्नांडीस आनी कुटाम कल्याणपूर बी वडो, पैट्सी डी अल्मेडा तेंकबेट वडो, अनिल डिसोजा आनी कुटाम पुत्तूर, रिहा विलियम डिसोजा मिलाग्रिस ए वडो, एडोल्फ नजरेत आनी कुटाम मिलाग्रिस ए वडो, येवित डिसोजा मिलाग्रिस बी वडो, आयवोन जेसिंता डिसोजा मिलाग्रिस बी वडो, सैंड्रिया शॉन डिसोजा पुत्तूर वडो, रॉकी डिसोजा आनी कुटाम तेंकबेट्टू वडो, मास्टर मार्श मेंडोन्सा तेंकबेट्टू, टेरेंस नजरेत आनी कुटाम कल्याणपूर बी वडो, रॉबर्ट डिसोजा ककुंजे वडो, जोसेफ लुविस आनी कुटाम संतेकट्टे बी वडो,
बेबी सेनिटा जेन प्रसन्ना एडबेटवाडो प्रेसिल्ला लुईस आणि कुटाम उप्पूर बी वडो अनसिल्ला लुईस आणि कुटाम तोंशेवडो क्रिस्टन फुटाडो कक्कुंजेवडो विक्टर रोजी बरेटो कल्याणपूर येवडो रिश्वान आणि रवीना डिसोजा तेंका बिट्टुवडो हेलेन सिक्वेरा आणि कुटाम मिलाग्रिस बी वडो एडल फर्नांडिस पुत्तूर वडो जॉर्ज सोफिया डिसोजा आणि कुटाम कक्कुंजेवडो एडविन रोजी क्रास्ता एडबेट्टुवडो एलियस ग्रेटा क्रास्टो कल्याणपूर बी वडो स्टॅनी बीना लुईस मिलाग्रिस सी वडो स्टॅनी रोड्रिगस मिलाग्रिस ए वडो मनीषा डिसोजा एडबेट्टुवडो आयरिन तिमोती रोड्रिगस मिलाग्रिस बी वडो लीना डयास कक्कुंजे वडो फिर्गज याजक 2 उतरां फेस्ता बाबतीं उलयतले. Our Lady of Milagres, Our Lady of Miracles, मिलार माय अजापांची राणी, आज तिका मान करून हे तारीखेचें फेस्त आचरण करच्या बागी संदर्भार तुमकां सुमेस्तांक म्हजे प्रणाम. मिलार मायेच्या मजतीन फाटल्या वर्सा ह्या फिर्गज कुटुंबाक आनी आमा सुमेस्तांक सभार बेसांवां लाभल्यांत. ह्या पासत धणिया देवाक अर्गां दिवच्याक आमी हांगास सांगाता मेळ्ळ्या. आमा सुमेस्तांक फेस्ताचें आपोवणें दिवन फेस्ताचे शुभाशय पटयिल्ल्या कातेद्रलाचो रॅक्टर आनी तुमचो विगार भोवमानादीक मुन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस बापांक, तशेंच सहायक विगार मानादीक बाप प्रदीप कार्डोजाक, हांगासर अजारासच्या सर्व याजक धार्मिकां आनी देवपर्जेच्या नांवान फेस्ताची परबी पाठयता. तुमच्या विगाराच्या मुखेलपणार हांगासर जायतीं अजापां घडटात, बरीं कामां जातात. मिलार कॅथेड्रल आमच्या सगळ्या दियेसीचें कुळार. मिलार माय आमची सुमेस्तांची आवय. दियेसीची तशेंच वाराड्याची सभार आत्मीक कार्ये हांगासर चलतात आनी तुमी फिर्गसगारां मोठो आदार दिवन आसात. ह्या वक्ता आमी तुमकां ऋणी जावन आसाव आनी तुमचो सर्वांचो उपकार बावुरता. मुन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस बाप आमच्या कल्याणपूर वाराड्याचे गुरकार आनी ताच्या बोंदेराकाल आमचो वाराडो प्रगतीच्या मेटांनी चलून आसा म्हूण सांगूंक व्हरतो अभिमान भोगता. बापाय सारक्या मोगान सर्व याजकांक ते सांबाळून व्हरतात. तशेंच बाप प्रदीप खुशाली आनी सबार तालेंतांनी भरलेलो धाकटो पाद्रेब सबार नावालां हांगासर कर्नस आसा. बरें गायन कर्ण आमकां समेस्तांक मागूंक कुमक केल्या. ह्या वक्ता तुमचो फिर्गसगाराचो, तुमच्या फिर्गस विगाराचो, सहायक विगाराचो हांव उपकार बावुरतना परत एक फावटी तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे उल्हास मागता आनी मिलार मायेची विस्नार आशिर्वादां तुमचे सदांच आसूं दीत म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वादाक तकली बगोवया. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकुवार मरिये उदेशीन जिविताच्या रस्ताराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो.
आज अंकवार मरयेच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या अंकवार मरयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.